चळवळ चालू झाली 2018 आणि ती आयज कितें तरी संपुश्टात येयल्या. तेचे खरेंच आभारी हांव आसा सरकारचे आनी सर माविनाचो की आमकां खंय तरी आयज न्याय दिल्लो आसा. पयली चळवळ चालू केल्ल्या करता आसतना 2018 जे आमचेर केसी जाल्ल्यो त्यो गोंयांत फर्स्ट आमचेर जाल्ल्यो. तो कावंटर येयल्लो हांगासर तेन्ना फक्त झगडले ते पयलीं आमी आनी त्या सपोर्टाचेर तेन्ना आमकां कोण नासलें आनी तेन्ना आमचेर केसी जाली ते अजुनूय चालू आसा. पण खंय तरी एक न्याय मेळपाक कितें तर तेतून वाट काडपा खातीर आयज सरकारान जें पावल उखल्लें आनी तो बंद जालो कावंटर, तेचेर आमी खरेंच सरकाराचे आभारी आहात आनी माविन सराचे आनी आमच्या CMचे खरेंच आभारी आहात. गोवा मायल्स कावंटर 2018 एअरपोर्टार आयिल्लो तेन्ना सुरवातूच तेजी जी जाल्ली गोवा मायल्स कावंटराची ती टोटल इलिगल जाल्ली. की दॅट टायम हांव प्रेजिडंट एअरपोर्टाचेर कित्याक ह्यो गोवा मायल्स म्हणटा तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान येवंक जाय आसतलो पळोवपाक गेल्यार. कित्याक गाडयो म्हणल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लागता. तर तो येयलो इलिगल जल्माक आयलो तो प्रिझन डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी फर्स्ट आमी एअरपोर्टार तेजो विरोध केल्लो. विरोध करता आसतना आमचे खंय तरी विरोध स्टार्ट जालो आनी तुमी गोंयभर ते आवाज पेटलो आनी गोंयभर तेच्या खातीर खूब आंदोलनां जालीं, खुबशीं एजिटेशनां बी जालीं. त्या उपरांत आमचो जो आमदार आहा माविन गुदिनो तेन्ना तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो, ताका आमचो एप्रोच जालो आनी ताका आमी सांगलें अश्यो ज्यो एअरपोर्टार गोश्टी जाला. तो तेन्ना सावन तेणें आमकां म्हटलें कित्याक हें हाडटा आसतना आपल्याक खंय कॉन्फिडन्सान घेवना गोवा मायल्स कावंटर हाडटा आसतना. आनी ते हेच्या पयलीं मिनिस्टर उलयल्लो आसा की आपल्याक कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणून. आनी त्या टायमार तेणें आमकां टॅक्सीकारांक उतर दिल्लें कितें ह्या गोंयच्या लोकांक कितें जाय, टॅक्सीकारांक कितें जाय आनी लोकल जे लोक आहा गोंयचे लोक तांकां कितें जाय तशें आपूण करतलो म्हणून. आनी ताका आमी थँक्यू एक बीग थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा ताका फॉर द फावटी की तेणें आपलें उतर पाळ्ळें आनी आयज थंयच्यान गोवा मायल्स कावंटर सायडीक काडलो. तेच्या बाद गोंयचो नीज गोंयकारांक टॅक्सी चलोवंक मेळोंक जाय म्हणून जो परतो न्ही कायदो इम्प्लिमेंट केलो म्हणटा तो बॅच 15 वर्साचो डॉमिसायल सर्टिफिकेट जो आसतलो गोंयकार आसतलो तांकांच बॅच दिवचो ह्यो तेणी परतो एक कायदो इम्प्लिमेंट केलो म्हणून ताका परत थँक्यू म्हणटा. आनी थंयच हांव गोंयच्या CMकूय थँक्यू म्हणटा. आमचो यंग जो CM आहा प्रमोद सावंत तेणें जें उतर दिलें तेणें उतर पालन केल्लें आसा. फाटलीं 2 वर्सां पॅन्डेमीक टायमाचेर ह्या सरकारान जो आमकां टॅक्स वे ऑफ केलो तेजें आमी खरें अभिनंदन करता, आभार मानता सरकाराचे. स्पेशल आभार मानता आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे की तेणें डिसिजन घेतलें आनी हें टॅक्स आमकां वे ऑफ करून हाडलो. तेच आमकां आज तुमी पळयलां आसतलें डिझल पेट्रोल हें सगळें वाडलेलें आहा. सो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान तेजेरूय स्टेप घेतलो टॅक्सीकारां खातीर आनी आमकां किलोमिटराचे 3 रुपया येलो ब्लॅकाक आनी टुरिस्ट टॅक्सीक सुद्दां आनी चड वाडलेलो आसा. सो त्या खातीर करता आमी ताका थँक्यू म्हणटा. आमचो कावंटराचो एक वे ऑफ केला, आमकां एमावंट आसलें कावंटराचो एक बील आसलेलें तें असो पॅन्डेमीक टायमार आमकां बील आयिल्लें तेचेरूय सरकारान आमकां खंय तरी सहानुभुती दाखोवन टॅक्सीकारां खातीर हे भुमिपुत्रां खातीर सरकारान तें आमकां एक वे ऑफ करून दिल्लें आहा. सो हे सगळें करून हाडपाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनोचो हात आहा. तेणें खऱ्या अर्थान आज गोंयच्या टॅक्सीकारांक, दाबोळीच्या लोकांक, ह्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक एक खरो न्याय दिल्लो आसा टॅक्सी भुमिपुत्रां खातीर. गोवा मायल्स हो व्हडलो इश्यू जालो. आख्या गोंयाभर ताच्या विरोधान आवाज येतालो. आख्या गोंयभर ताच्या विरोधान सामकी एजिटेशनां जालीं. कोण उपोशणाक बसले, कोण आनी मोर्चा काडले. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एअरपोर्टाचेर तेजो कावंटर आशिल्लो. खरें म्हटल्यार गोवा मायल्स जो आसा हो एपाचेर चलतालो. एप म्हटल्यार ताका एक्चुली गरज नाशिल्ली आनी ते आपले एडवर्टिजमेंट करपा खातीर म्हणून सांगिल्लें. पूण ते सॉलिसीट करताले, सॉलिसीट करून थंयच्यान बिजनस ऑपरेट करताले. म्हाका दिसता हे सेटबॅक आमी हांगासर जे बसलेले आसा हे येल्लो ब्लॅक तशेंच बाकीचे टॅक्सीवाले हांकां सगळ्यांक खूब त्रास जातालो. आमी नीज गोंयकार आमी हे हांगासर जे बसलेले आसा येल्लो ब्लॅक टॅक्सी जी आसा युनायटेड टॅक्सीमॅन हे मुरगांव, वास्को, दाबोळे, कुट्टाळीचे लोक जे लोकल लोक हांगासर आसा. आमच्या कडेन कांयच ना म्हणून आमी धंद्याच्या हितून आसा. आनी समज जर त्या धंद्याचेर समज जर कितें हे त्रास जाता जाल्यार आमकां बी भरपूर त्रास जातालो. आमी मोविन सराक सांगलें की अशें अशें आसा, आमकां त्रास जाता. तांणी सांगलेलें की आपूण तें काडपाचो प्रयत्न करता आनी काडटलो. आनी त्या दिसा खरेंच तेणी सांगल्या प्रमाणे तो कावंटर थंयच्यान काडलेलो आसा.
खरें म्हणल्यार जो टॅक्सीचो कावंटर जो आसा म्हणजे गोवा मायल्स एअरपोर्टाचेर असल्या कारणान 80 to 90% तांकां बिझनस जातालो आनी तो थंयच्यान गेल्ल्या कारणान तांकां आतां बिझनस जावचो ना. म्हाका दिसता आमचो जो कन्सर्न जो आशिल्लो एअरपोर्ट गोवा मायल्स तो थंयच्यान गेला. आमी मना काळजांतल्यान ह्या सरकाराक प्रमोद सावंताक तशेंच आमचे नवीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आसात तांकां काळजांतल्यान खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी टॅक्सीमॅन म्हणजे येलो ब्लॅक टॅक्सी जेन्नासून आमी हांगासर हें करता वावरता जो आमचो कावंटर आसा जेन्ना जेन्ना कितें कितें समस्या येयल्या तेन्ना आमी आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या 4 आमदारां कडेन जशे मिलिंद नायक आसात, काल्लू आल्मेडा आसात, मोविन गुदिनो सर ते आसातूच आनी कुट्राचे बाय आलिना सल्लाना तांचे कडेन गेले जावं आमचो पासाचो विशय जावं आनी कितें जावं ते सदांच आमकां हेल्पफूल आसताले. आनी हांव हे 4 आमदारांक मना काळजांतल्यान ह्या युनियना तर्फे हांव थँक्यू म्हणटा.